दुसऱ्या वाचपान जेजू म्हणटा सादी गजाल, कोणी दिवो पेटोवन तो एक आयदनां पंदा लिपोवन दवरता नाल्यार खाटये पंदा बाजये पंदा दवरता ना न्ही, तो एका उंच जाग्यार पेडार दवरता कित्याक उजवाड मेळूंक जाय. त्या वेळार तेलाचे दिवे, आतांचे भशेन वीज दिवे नासले. जेजू कितें सांगूंक सोदता, तुवें उजवाड जावंक जाय आनी तुजो उजवाड हेरांक दिसूंक जाय. कसलो उजवाड जेजू उलयता, आमचें जिवीत उजवाडाचें जावंक जाय. आमकां पळोवन हेरांक जेजूची वळख मेळूंक जाय. आनी फुडें जेजू एक शिटकावणी दिवन म्हणटा, जाचे लागीं चड आसा ताका देव चड दितलो आनी जाचे लागीं ना, जें ताचे लागीं आसा तें काडून व्हरतलो. आनी हें कितें आनी आसलेल्याक चड कित्याक दिवंक जाय आनी नासलेल्या लागीं आसा तें कित्याक काडून व्हरूंक जाय. कित्याक देवान आमकां गूण दिल्यात, देणी दिल्यात, ताचो जर आमी वापर करिना, सुशेगाद बसता, तर जें कितें आमकां देवान दिल्लें तें तो काडून व्हरतलोच. आमच्या जिवितांत अणभवान आमी जाणाव न्ही. जर हांव ड्रायवींग शिकलां पूण हांव ड्रायवींग करीच ना, मागीर म्हाका कांय वर्सांनी ड्रायवींग करूंक जातलें ना, जावचें ना, कित्याक हांव आतां विसरलां. तशेंच संगीत चिंतूया, म्हज्या ल्हानपणांतना हांव वायलीन वाजोवन आयलो आनी मागीर सोडूनच दिलें. कितलींशींच वर्सां वाजोवंकूच ना. 50-60 वर्सां उपरांत म्हाज्यान वायलीन वाजोवंक जातालें सोंपेपणी ना, जावचें ना, कित्याक बोटां बसनात. म्हणटच जी देणी आमकां दिल्यान देवान, ताचो आमी दिसाच्या दिसा उपयोग करूंक जाय. आमचे खातीर न्हय, हेरां खातीर. हें जेजू सांगूंक सोदता. तर आमी जेजून सांगलेले परी उक्त्या मनाची निस्वार्थी मनशां जावया आनी देवाची आनी ताचे परजेची खरी बरी सेवा करुया.